ब्रिलियंट द एंटायर स्टोरी बिल्डअप केलें. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रायन आनी तुज्या टिमाक. अमेझिंग. म्हाका पळोवन मस्त खुशी जाली आनी द वे द एंटायर स्टोरी बिल्ड करून ती विज्युअलायज केल्ली रीत. आय रिक्वेस्ट आमच्या कोंकणीच्या लोकांनी येवन ही मुवी पळली जाय. रायनान कितले हार्ट अँड सोल घालून ताजी मुवी केल्या म्हणून स्क्रीनार दिसता आनी सगळ्यांनी येवन पळली जाय. तेदाळ मात कळटा मुवी कशी आसा म्हणून. मोस्ट ऑफ देम हॅव नॉट वॉच्ड इट येट. इट्स वंडरफुल. आणि सगळ्यांचे ॲक्टिंग, द वे ऑफ एक्सप्रेशन, द ॲक्टिंग हाऊ इट शूड बी व्हेरी नॅचरल. म्युझिक इज ग्रेट अँड द एंटायर वर्क इज वंडरफुल. एडिटींग जावन दी, सिनेमॅटोग्राफी आनी द वे यू हॅव पुट अप इन टू द स्क्रीन. गुड जॉब. रायनाची पयल्या मुवी जावन जाल्यार क्रिएटिव्हिटी आसा बरें तांचो तो मस्त ते मुवीचे वॅल्यूज लिफ्ट करता आनी ह्या मुवीन स्पेशली सो इमोशन्स पार्ट विथ कॉमेडी बऱ्यान लिफ्ट जाल्यात आणि एंटायर मूवी ब्युटिफुली आयला. सगळें वर्क क्लीन जाला. हार्ट टचिंग स्टोरी, हार्ट टचिंग मुमेंट्स, इमोशन्स आनी वॅल्यूज, लायफ, सो मेनी थिंग्स हांव टू मस्त सांगूंक आसा. बट कितें दिलां आनी प्रोडक्ट दिलां तें बरें जालां आनी सो तशेंच जावं डेफिनेटली सूट्स. इट्स नायस.